नमस्कार. गोवा टुडेंत सिद्धी गांवसाचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. लॉ मेकर शिक्षीत आसचे काय लोकमान्यताय आशिल्ले कोणी चलता. राजकीय पक्ष म्हणटा समाजीक वावर लोकमान्यता आशिल्लो पुरो. शिकिल्ल्यांनी कित्या दिवे लायल्यात. जपानी फिल्म रिंग वॉर्डरिंगाक गोल्डन पिकॉक मराठी एक्टर जितेंद्र जोशी बेस्ट एक्टर. भारतीय फिल्मांत योगदानाक रणधीर कपुराचो भोवमान. 52व्या इफ्फीचो समारोप. काँग्रेसीच्या ब्लॉक पावण्यार उमेदवार शॉर्टलिस्टिंग. कोण मागता लॉयलिस्टांक तिकेट. कोण युतीक उमेदवारी सोडूंक ना तयार. आलेक्स म्हणटा कसलीच कोफुजावा नात. रेल्वे डबल ट्रॅकाक वतली लोकांची घरादारां. 14 मीटर रुंद डबल ट्रॅकिंग गोंयांत खंयच शक्य ना. प्रोजेक्ट कोणाच्या भरीक. बीजेपीची आमदार अलिनान लायलो डबल ट्रॅका आट नेट. पोन्ने गोंयचे हेरिटेजांतले बांदकाम मोडात म्हूण बोवाळ. सरकार म्हणटा कोणाकडच्यानूच लेखी कांयच ना. विजय म्हणटा शायना कोणाची ती सगल्यांक खबर. पोन्ने गोंयचे हेरिटेज सुवाती वयले बेकायदेशीर स्ट्रक्चर वडोवंक सरकार ठोस पावलां उखल मेरेन उपास. आपाच्या पालेकाराची घोशणा. कारवायेचे खंय ठोस डॉक्युमेंट दाखोवचे. आमचे आमदार मंत्री शिक्षीत आसचे काय लोकमान्यताय आशिल्ले कोणूय चलता. राजकीय पक्ष म्हणटा समाजीक वावर लोकमान्यताय आनी मनीस बरो आसप म्हत्वाचें. बऱ्या वायटाची जाण आसपा इतलें शिक्षण आसल्यार पुरो. एडीआराच्या रिपोर्टा प्रमाण गोंयच्या 40 आमदारांतले 22 जाण 12वी आनी ते परस कमी शिकिल्ले. गोवा फॉरवर्ड सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याच पक्षान शिक्षणाक विनेबिलिटी परस चड लेखिल्लें ना. खासा रिपोर्ट. Whether it should be a matter of concern or whether we should continue to have MLAs without qualification or without graduation, matter of choice of Goan voters. But 16 out of 40, that too in an era where Goa itself has about 64 colleges which offer graduation courses, which offer degrees, and we have just 16. एडीआराचो हो रिपोर्ट आमदारांच्या 2017च्या वेंचणुकेक धरून आसा. राजकीय पक्ष शिक्षणा परस समाजीक वावर बरो आनी लोकमान्यता आशिल्ल्या व्यक्तीक चड म्हत्व दिता. चड शिकिल्लो समाजीक वावरांत आसतलोच अशें खंय ना. सगळ्यांचे शिक्षण आनी साक्षरतेचेर शेरमाव. फकत गोवा फॉरवर्ड एकलोच शिकिल्ल्या उमेदवारांचे उलोवपाचे धाडस करता. अजून पर्यंत तुवें जर पळयलें जाल्यार एखादो एज्युकेशन शिकिल्लो आसा म्हणून तो बरो एडमिनिस्ट्रेटर जाता अशेंय ना. थोडे कांय जे लोक आसात ते बॉर्न लिडर आसतात आनी बरेच जाण एखाद्याक जरी तो ग्रॅज्युएट नासलो आनी एखादो 12वी आसा जाल्यार तो एक बऱ्या तरेचें चलोवपाक शकता अशें म्हाका दिसता. कारण आमी हाच्या पयलीं गोंया भितरूय आमी पळयलें शिक्षण पळोवन लोक मत मारता अशें ना न्ही. आमी समजा फाल्यां ठरयलें की सगळे PhD जाल्ल्यांक डॉक्टरेट जाल्ल्यांकूच आमी तिकेटी दिवचे म्हणजे आमच्या कॅन्डिडेटांक लोक मत मारतले तशें मानना. तो जो उमेदवार आसा तो त्या मतदारसंघात लोकां मदीं कितलो आसा, तेची समाज सेवा करपाची ही कितली आसा ही लोक जज करतात आनी लोक ठरयतात. एड्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन तो जर मनीस जर बरो आसा तेजे कडेन जें मिनिमम एड्युकेशन आसा तें तेका चिंतपाक शिकयता, जर तो विचार करपाक शिकयता आनी तें एड्युकेशन ताका हेल्प करता कितें रायट आनी कितें रॉंग आनी वॉट इज गूड एंड वॉट इज बॅड हें जर ताका तो एनालायज करपाक शकता जाल्यार तें क्वॉलिफिकेशन जें आसा तेगेलें बरें आसा. आयज आमचो पळय मुख्यमंत्री आसा तो डॉक्टर आसा, तो सरकार सारकें चलयता. जो एक मुख्यमंत्री डॉक्टर आसून सुद्दां जर हें सगळें रॉंग करता जाल्यार थंय एक जर कमी शिकलेलो मनीस आसा पूण ताका तर हें सगळें समजता आनी तो बरें करपाक सोदता. आय वील प्रिफर दॅट पर्सन ओवर डॉक्टर प्रमोद सावंत. आता एक पार्टी म्हणल्यार आमी प्रत्येक जाण आपण बरो कॅन्डिडेट दिवपाक पळयता.
हाय क्वालिफायड तातूंत आसता आनी नॉन मॅट्रीक आनी 12वी जाल्ले आसता. लोकशाही पद्दती आसा राजकारणात ह्यातूंत अनुभवाची खूब गरज आसता आनी अनुभवांतल्यान तो खुबशे कितें शिकता. एक कार्यकर्तो म्हण, एक लिडर म्हण किंवा एक समाज सेवा करणारो मनीस म्हण आनी तातूंतल्यान तो वयर येता आनी ताका ते लोकांचे पाठबळ तशें मेळटा अशें लोकशाही. आनी जेन्ना तो फुडें वता खरें काम करून समाज सेवा करून तेन्ना कोणूच त्याच्या फाटल्यान पळयना की वॉट इज इज एज्युकेशन, वॉट इज इज पोजिशन. विनेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. कितें आसता तो लोकां कडेन बरो आसूं जावो, लोकांच्या हितून आसूं जावो, टचान आसपा जावो, वो लोक ताका वोटर ताका मानपा जाय. ही क्रायटेरिया म्हणटा ती पयली आसा. एड्युकेशन जालें. एड्युकेशन म्हणल्यार कितें लिटरेट जालो तो. एड्युकेटेड जो कोण आसता पळय ते गोंयच्या लोकां खातीर काम करता, गोंय वाचोवपाक काम करता, गोंयच्या लोकांचें हित आसा ते जपता, ते एड्युकेटेड. बेटे क्वॉलिफिकेशन घेवप म्हणल्यार एक लिटरेट जालो. 30% शिकिल्ले आसा ते लिटरेट. आनी कितें दिवयलें गोंयांक? गेली 10 वर्सां जालीं सरकार आहा BJPचें. ताणें कितें दिवयलें सांगा म्हाका. ताणें गोंयचें कसलेंच हित जपलें ना, गोंयचें पाड पडलें. Education is one of the criteria, but it is not the only criteria. एक मनीस फक्त एज्युकेटेड आसलो म्हणून जावचो ना. तो लोकां खातीर तेचे मनान कितें तळमळ आसा, गोंयचो मोग कितलो आसा, गोंयांक लागून तो कितलो डेडिकेटेड आसा, पॅशनेट आसा, हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. लोकांच्या दारार वचून तो कितले इश्यूज अंडरस्टँड करता, त्या इश्यूचेर तो स्टडी करता, त्या इश्यूचेर तो सोल्युशन काडूंक लोकांक दिता, हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. गोंयची जनता ही एक सुसंस्कृत, हुशार आनीक सुशेगाद म्हळ्यार शांत आनी पिसफूल अशें म्हणून वळखतात. हाजे खातीर आमकां अशें दिसता की जनतेचो लोकप्रतिनिधी हो एक हुशार आसपाक जाय, म्हळ्यार एज्युकेटेड आसपाक जाय, तो शांत आसपाक जाय, पीस लवींग आसपाक जाय, क्रिमिनल आसून फायदो ना, आनी तो सुसंस्कृत आसपाक जाय, कल्चर्ड आसपाक जाय. वेंचणूक प्रचारांत जो तो गुड गव्हर्नन्स, अर्थीक शिस्तीच्यो गजाली सांगता. सरासरी पळयल्यार उमेदवारांक स्वता जावन शिक्षणीक पात्रताय लावपाची तयारी एकाय पक्षाची दिसना. वेल्यान शिकिल्ल्यांनी कितें दिवे लायले काय म्हूण प्रश्न. वेंचणूक आयोगान तशी अट घाल्यार मात हरकत ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. जपानाच्या रिंग वॉन्डरिंग फिल्माक इफ्फीचो ओनूचो गोल्डन पिकॉक अवॉर्ड. मराठी फिल्म गोदावरींत काम केल्लो जितेंद्र जोशी बेस्ट एक्टर थारलो. रशियाचें द सन अबाव मी नेवर सेट्स बेस्ट फिल्म थारलें. समारोप सुवाळ्याक बॉलिवूड स्टार माधुरी दीक्षित, मनोज वाजपेयी दिसली. भारतीय सिनेमात योगदाना खातीर रणधीर कपूराचो भोवमान जालो. गोवा सरकार चाहती है कि यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो हो और फिल्म सिटी हो. इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी कि भारत सरकार से मिलके यहाँ पोस्ट स्टूडियो और फिल्म सिटी के लिए हमारा प्रयास रहेगा. और आगे आने वाले साल में अनुराग जी के साथ में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद में ये हम गोवा में कर सकेंगे, इतना मैं वादा डेफिनेटली करता हूं. और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है. He is being felicitated now, a path-breaking performer, and his performances live on. International Film Festival of India is a great vehicle to instigate, encourage the new filmmakers, or the coming filmmakers, the coming generation of filmmakers from this country. In the last few days, IFFI has also showcased several movies that have been led by women, both behind and in front of the camera. I applaud them for their conviction, commitment, and for being an inspiration to the younger generation of female creators, writers, actors, as they work towards making their mark in this industry. We aim to make India the post-production hub for the world by leveraging the immense talent amongst our youth. We make to India the hub of world cinema, a destination for films and festivals, and the most favored place for filmmakers and film lovers. The award for BRICS Best Film is shared by two films, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the film Barakat from South Africa and the film The Sun Above Me Never Sets from Russia. Receiving the award for Best Actor Male. Whoa! The award carries the prestigious Golden Peacock,
a certificate, and a cash prize of 40 lakh rupees. The winners of the Golden Peacock, ladies and gentlemen. काँग्रेसीच्या ब्लॉक कमिटी पावण्यार उमेदवारांच्या शॉर्टलिस्टिंग सुरू. अलेक्स म्हणटा काँग्रेसी भितर कसलीच कोफुसांवां नात. कुठ्ठाळच्या कार्यकर्ते मागतात लॉयलिस्टांक तिकेट. अलायन्स जाल्यार सुद्धा मांद्रे खंय काँग्रेसीचोच उमेदवार. थंय मोर्जेच्या झेडपीची काँग्रेसींत घर वापसी. 2017 बुध शिकल्या उपरांत काँग्रेसीचो हे फावट वेंचणुकेचे तयारेक आदी सावन नेट. 2022च्या विधानसभेक पार्टी चड उमेदवार कमी. भायल्यान आयिल्लो जो तो पक्ष रेडीमेड उमेदवारांक सोदता. आपलेच आजी माजी आमदार मंत्री उमेदवारांक दुबावान पळोवपाची परिस्थिती. कोण कोणाचो भायल्यान कोण कोणाचो भितरल्यान. मात काँग्रेसीन उमेदवार वेचूंक ब्लॉक पावंड्यार प्रक्रिया सुरू केली एकदाची. ब्लॉक पावंड्यावेल्यान 5 नांवां, राज्य पावंड्यावेल्या समिती कडच्यान 2. निमाणे दिल्ली पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीचो एकाचेर शिक्को पडपाचो. काँग्रेस लॉयलिस्टांकूच तिकेट दिवची म्हण कुठ्ठाळेचे काँग्रेस कार्यकर्ते मागता. lot of wave against the BJP. Why? Because they have destroyed them. Now it is for us unitedly to fight against the BJP. So we are here to unite the people. We are not here to divide the people. Ask the crowd who they want. Don't go for someone who just come and demanding the ticket. See who is experienced, who is loyal to the party for last 20 years. I'm in fighting kind. I'm Congress loyalist 25 years. Card in fighting तेंकां आनी कार्ड पर 1 म्हयन्या 2 म्हयने जाले तेंकां लॉयलिस्ट म्हणपा जायना. काँग्रेसीन मांद्रे मतदारसंघ भरघोस मतांनी जिखलेलो आसा आनी खंयचोच पक्ष इतलो पिसो ना की आपलो एक भरघोस मतांनी जिखलेलो सीट हो खंयच्याच अलायन्स पार्टीक. तर आयज ह्या जॉबांक ना भिता सुद्दां आमचे भुरगे फुडें सरान आमच्या बरोबर सपोर्टाक येयले आनी तांकांय खबर आसा की सतीश फाल्यां सकाळी काँग्रेसीन गेलो आनी जर पार्टीन तिकेट दिली जाल्यार तेंचेर विश्वास दवरून तेंची भुरग्यांची सगळ्यांची कामां करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाक लागून लोकांक घरादारां सोडची पडटलीं. हें कशेंच जावप शक्य ना. हो कसलो विकास? डबल ट्रॅकिंग कोणाच्या भरीक काय म्हण कुठ्ठाळचे आमदार एलिनाचो प्रस्न. डबल ट्रॅकिंग करतलो जाल्यार ट्रॅकाच्या मदल्यान 14 मीटर रुंदी मेरेन जमीन खाली जाय. कासावले परिस्थिती पळयल्यार लोकांच्या वरांडे कंपाऊंडाचेर बुलडोजर. बीजेपी सरकाराच्या डबल ट्रॅक प्लॅना आड बीजेपीचीच आमदार अलिनान आवाज चडोवंक सुरवात केल्या. डबल ट्रॅकाक खंय 14 मीटरून सुवात खाली जाय. गोंयांत तशी सुवातूच ना. Now it is very important to see the proximity of the existing track to the houses. It is hardly 14 meters away. Okay, and now you're coming with the second track. Now I've been told by very definite authorities, railway authorities in fact, that to lay the second track you need 14 meters towards, not towards the road, on the other side, 14 meters from the center of the existing track. कासावले परिस्थिती पळयल्यार लोकांची घरादारां 14 मिटरा भितर. Now we marked this and we found out for ourselves visually that the second track, the land required comes within the compounds of the houses. In some cases, in Kasauli itself, the distance measurement of how much? 14 meters from the center of the track comes on the veranda of the houses. So now tell me, will people be able to live in these houses? Definitely. So all of us will have to leave our houses and go away. Is this development? And if it is, whose development? प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. 7वो वेतन आयोग लागू करचो म्हण मागपी गोवा डेरीचे कर्मचारी 8 ते 10 डिसेंबर संपार चल्ले. डीए वाडोवंक ना, तो वाडोवचो म्हणूनय हो स्टाफ मागता.
गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह मिल्क प्रोड्युसर युनियनाच्या एमडीक गोवा मिल्क युनियन एम्प्लॉईजान तशी नोटीस दिल्या. 6 तारखेमेरेन कितें तो निर्णय घेयात, नाजाल्यार एक्शन म्हूण शिटकावणी. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव ऋशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जावं बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की ईडीसी आमकां लोन दिता आनी ते लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हे लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की ते लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें ईडीसींतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, ईडीसी कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. पोन्ने गोंयचे हेरिटेजांतलें बांदकाम मोडात म्हूण बोवाळ पडला खरो, मात सरकार म्हणटा कोणाकडच्यानूच लेखी कांयच ना. आदी लेखी वेव्हार करात. बांदकामाच्या मालका बरोबर फोटो आनी व्हिडिओ व्हायरल जाता म्हूण मुख्यमंत्र्याचो विजयाक नांव घेनासतना थोमणो. विजय म्हणटा हाका ताका बोट दाखोव नाकात. शायना एनसी खंयच्या पक्षाची ती सगल्यांक खबर. जे इलिगल स्ट्रक्चर जो कोण बांदता पळय न्ही रे, आनी जेका कोणाक तें मोडूंक जाय, जो कोण पेपरांनी उलयता पळय न्ही रे, तेंच्यांनी ऑफिशियली तेच्या खातीर कितें तरी वेव्हार करपाक जाय. प्रत्येक जाण उठतलो, हांव पेपरांच्यान सांगता म्हणटलो, आयज पर्यंत बाबा कितें तरी रायटिंगान दिवपाक जाय, मोड म्हणून तें म्हाका कांय हरकत ना, मोडूनी. इल्लिगल जर आसत तें जाल्यार तें मोडोनी. आदलो टीसीपी मिनिस्टर म्हळ्यार हांव, आनी म्हजो लागींचो जर कोणूय मनीस तें स्ट्रक्चर बांदला जाल्यार बीजेपीच्या सरकारान स्पिडीन तें स्ट्रक्चर मोडपाक जाय आशिल्लें. कित्याक हांव कांय ह्या बीजेपी सरकारा बरोबर ना. हांव तुका परत सांगता, दॅट इज अ प्रायवेट प्लॉट, कोणी तरी तिसऱ्या मनशान विकत घेतला, कोण तरी एका पॉलिटिकल पार्टीचोच जो एकेकाळी मंत्री आसलो तेजो घट मनीस ताच्या बरोबरूय आसा खंय. आमचेर इतली दया आनी माया कित्याक दाखयता तूं? जर तुज्यान जाता जाल्यार घे एक्शन. हांवें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, इधर द टीसीपी डिपार्टमेंट, इधर द पंचायत डिपार्टमेंट हांकां सांगलां वेवस्थीत तेजे डॉक्युमेंट चॅक कर, जर ते नासत जाल्यार ते बंद कर. फायल वाचूंक जाय म्हणून सांगू नाका. इतले लोक रस्त्यार आयले वचून ते फायल वाचूंक ना. जे कोण उलयता पळय न्हू रे, तांचे थोड्या जाणांचे फोटोज, थोड्या जाणांचे व्हिडिओज त्या कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड व्यक्तींच्या बरोबरच आसात आनी तांचे संबंदय आसा. हे शायना एनसी म्हणून आसा ते खंयचे पार्टीचे पॅनलिस्ट म्हणून टीव्हीचेर दिसता? गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे काय बीजेपीचे? हे पाप म्हाज्या माथ्यार मारपाची गरज ना, पाप करतलेच उलयतात. पोन्ने गोंयचे हेरिटेज प्रोटेक्टेड सुवाती वयले बेकायदेशीर स्ट्रक्चर वडोवंक सरकार पावलां उखली मेरेन आमरण उपासाची आपाचो फुडारी अमित पालेकराची घोशणा. पोन्ने गोंयचे ते स्ट्रक्चर बेकायदेशीर म्हूण लोकांची मोठी मिटींग जाली.
फाटोफाट नोवेना सुरू जातनाच सिटीजन ऑफ ओल्ड गोवान उपास सुरू केलो. पंचायत आनी सरकार अजून बांदकामाची वैधता तपासपाची भाशा करता. मोचे सैमीक दायज जावं त्यो आमच्यो वेळ्यो नद्यो खाजा वो राना सांबाळून हांव सगळे प्रयत्न करतलो. हांव फाल्यांच्यान सकाळच्यान आमरण उपोशनाक बसतलो. पोन्ने गोंयचे हेरिटेज प्रोटेक्टेड सुवाती वेले बेकायदेशीर बांदकाम वडोवचे म्हूण सगळ्या पावंड्यार लोक एकठांय येवंक लागला. बीजेपीच्या केंद्रीय फुडाऱ्याची लिंक सापडिल्ल्यान आंदोलनाक चडूच वजन आनी नेट. वेंचणुकेचे तोंडार विरोधकांक आयते कोलीत आतां फेस्ताच्या दिसांनी एकल्याचो उपास सुरू. म्हजी देवळां राखपाक, म्हजे जागे राखपाक, म्हज्यो चर्ची राखपाक, म्हज्यो गोंयच्या सायबाक राखपाक हांवें आज एक व्हेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतला. तें म्हणजे हांव फाल्यांच्यान सकाळच्यान आमरण उपोशनाक बसतलो. सरकार बांदकामा आड ठोस पावलां उखली मेरेन खंय उपास चालूच. जो पर्यंत तुम्ही कॉन्क्रीट स्टेप्स घेवचे ना, लिगल प्रोसेस दाखोवचे ना, जो पर्यंत डॉक्युमेंट भायर सरचो ना टू शो दॅट यू आर रिवोकिंग ऑल द लायसन्सीस अँड द परमिशन्स ग्रांटेड टू दी स्ट्रक्चर आणि ते मोडपाचो जो पर्यंत कंप्लीट कॉन्क्रीट प्रोसिजर आमकां दिसून येवचो ना तो पर्यंत हांव अन्नाचो एकूय कंटिन्यू करना. हातून दुसरो आमकां चॉयस ना आनी आमकां चॉयस धरून फकाणां चल्ल्या, आपा लिपा चल्ल्या आनी आमी तेच पळयता. तो म्हणटा हांवें करून नाशिल्लें, तो म्हणटा ताणें केल्लें, तो म्हणटा ताणें केल्लें. हे सगळें एकामेकांक मेळून आसा. स्टुडंटा खातीर चेतन गवस. उपजिविका खंय थांबोवप आनी जिविका खंय सुरू करप हें गोंयकारांक कळ्ळां. उपजिविका सांबाळून आपले कलेची तो उपासना करता म्हण प्रुडंट मिडियाचो संपादक प्रमोद आचार्य उलयलो. पिर्णा राष्ट्रोळी ब्राह्मण सांस्कृतीक संस्थेन घुमट आरती सर्त दवरिल्ली. उक्तावणाक बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे आशिल्लो. संस्थेक सरकारा कडच्यान आदार दिवपाचें उतर. आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय जाल्यार त्या सुसेगाद गोंयकाराक आपली उपजिविका खंय थांबोवप आनी जिविका खंय सुरू करप हें सामकें समजलां आनी कळटा. म्हणून प्रत्येक गोंयकार जो आसा तो आपले मदली कला जें टॅलंट आपल्याक देवान दिलां त्याची उपजिविका सांबाळून सुद्दां उपासना करता. आनी म्हणून तो गोंयकार आनी हाजो आमकां म्हाका दिसता प्रत्येकाक अभिमान आसपाक जाय. ह्या वर्सा आमी तांकां 1 लाख रुपयाची ग्रँट जी आसा आर्ट एंड कल्चरच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या संस्थेक लागून दिल्ली आसा. हांवें तांकां सांगिल्लें आसा की CSR फंडांतल्यान 1.5 लाख रुपया पर्यंतचें ह्या संस्थेक लागणारें जें कितें साहित्य म्हणजे कॉम्प्युटर आसतलो किंवा इतर फर्निचर ती हांव दिवपाची वेवस्था करता अशें तांकां तेंच्यांनी प्रपोजल सबमीट केल्लें. सामाजीक बांधिलकी जोपासपाची आसात तर खुबशीं कामां आसात. तर आमी नेचरा वरसून काम करतले, तशेंच आयज स्पोर्ट्सा भितर काम करतले. तर ओवरऑल एक्टिविटी जर पळोवपाक गेल्यार आमच्या संस्थेची खुबशी एक्टिविटीज प्लॅन केल्ल्यो आसात आनी एक्झिक्यूट जाता. प्लॅन करप आनी एक्झिक्यूट करप हें सक्सेसफूल जाता. आय थिंक दीस इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोन आमचे संस्थे बद्दल आसात. जशें जशें आमी फुडें वयतले तशें तशें महिला वर्गाक कसो फुडें हाडटले आनी तांकां कशी स्टेज प्रदान करतले तेजेर चड भर दिली वतली. आनी तशेंच जशें क्रिडा क्षेत्र आसा तेतूंत आमी चड करून स्पोर्ट्स एक्टिविटी मॅक्झिमम राबयतले. आनी तशेंच आमी लायफ स्कील सेशन्स अशें घेवपाचे आनी आमचे अशे खूब प्रोजेक्ट्स आसा फुडें. MG गाडयांक भारतांत 2 वर्सां पुराय जातात. एक मॉडेल घेवन सुरू केल्लो MGचो गोंयांतलो प्रवास आयज 5 टॉप क्लास मॉडेल मेरेन पावला म्हण प्रायोरिटी ऑटो व्हेंचर्साचो CEO आश्विन परेर सांगता. गोंयांत खंय आयज मेरेन MGचे 800 मायज सॅटिस्फायड कस्टमर आसात. ह्या कस्टमरांक MGच्या ताळगांवच्या शोरुमान ट्रेजर हंट दवरिल्ले.
today we are here gathered with most of our privileged customers for the event of treasure hunt at Taligaon, our showroom. So this event will last for about 6 to 7 hours. There are some tasks that the customers will be given. So here at MG we have completed 2 years in India, and we priority have also completed 2 years in association with MG in selling cars. We almost have 800 plus happy customers in Goa. Here in MG it is basically the innovation, safety and customer oriented company. कलेच्या मळार तरणाट्यांनी फुडाकार घेवंक जाय. पकवाज सर्ती सारक्यो सर्ती दवरून कलाकारांक उर्बा दिवंक जाय. आपूण सदांच कुमार जुवेकारा बरोबर रावतलो म्हण कुमार जुवेचो वावुरपी रोहन हरमलकाराचो उलो. कला संस्कृती खात्यान दिवाळे घडोवन हाडिल्ल्या पखवाज पर्वाच्या कार्यावळीक रोहन उलयलो. पकवाज कॉम्पिटिशन तर हे कॉम्पिटिशन म्हाका दिसता आमच्या दिवाडेन म्हाका दिसता फर्स्ट टायम जाला आनी बरो कार्यक्रम जावचो अशी ही जर आमची कला संस्कृती आमची जर फुडें वतलो जाल्यार आमच्या मनशाचो सदांच गरज लागता आनी अशेंच आमची गरज तुमकां सदांच आसतली. आमी जायते दिवाडे भायर बरे बरे प्रोग्राम केल्ले आसा आनी आमच्या गांवा भायर आनी आमच्या गोंया भायरूय आमचे कलाकार आसा म्हणून आमकां खरेंच दिसता की आमच्या दिवाडच्या भायर सुद्दां गेले आमच्या गोंयच्या भायर सुद्दां गेले जाल्यार ही आमची कला आमची संस्कृती चालू आसा आनी ही अशीच चालू उरोवंक जाय. आनी अशें जर हे प्रोग्राम जर आमच्या गांवांनी जर करिना जाल्यार ही गांवची सोब आमची फुडें इल्ली उणी जातली. आतां आमी हो प्रोग्राम अशेंच बारीक गांवांत फुडें भुरग्यांक आमचे जे कलाकार आहा त्या कलाकारांक फुडें व्हरपाक लागून ताका लागून आमी हे प्रोग्राम अशेंच चालू दवरूंक जाय. नाजाल्यार हे आमचे गांवचे भुरगे अशेंच हांगा ते भोंवतले आनी ही आमची जी कला आसा ती कला आमकां दाखोवन दिवंक जाय की आमच्या गांवच्या भावांक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.